फोंड्या सनग्रेस हॉटेला लागसार 4 फळांच्या दुकानांनी राती उजो लागलो। मध्यानराती ही गजाल घडल्या। उजो लागला म्हणून दुकानकारांक सकाळी कळ्ळें। खबर कळटनाच फायर ब्रिगेडीन उजो आटोपा हाडलो। उज्यात फळांचो लासून गोबोर जालो। फायर ब्रिगेड टायमार पाविल्ल्यान कडेची दुकानां साल्वार जाली। उज्यात 10 लाखांचें लुकसाण जाला म्हूण दुकानदार उलयतात। तिनांक आमी आयले हांगा तिनांक हांगा येवं जाल्यार फायर ब्रिगेड पोलीस सगळे येवन हांगासर पालयताले। 5 टोटल 5 आसा। कितें कळ्ळें कसो उजो पेटलो? शॉर्ट सर्किट जाले आसतले ते आनी कशें रातचे न्ही ते 1:30 सुमार घेवन आमकां म्हाका जाल्यार रातीच आयले फ्रूट। रातीच 20 बॉक्सां आशिल्लीं एपलांची। राती 9:30 हांगसर आमकां दिवन गेल्या। तुजो आसली न्ही एपल सगळे आसले। तशी आमकां काय खबर हांव येवचे पयलीं तीन फायर ब्रिगेड आशिल्ल्यो। आमी येवचे पयलींच जवळ त्या सायडीच्यान एक दुकान पळय आसा ते दुकानाक उजो लागचे पयलीं तेणी पालयलो। आमगेलो स्टँड बिंड म्हणून मातशें म्हाल बील म्हणलें जाय म्हागेलो 2 लाख वयर वयतले ते। दोन धरले जाल्यार 5चे 10 जाले ना। 1 लाख रुपया। पेडण्या पालया रानदुकर शेताक काबार करपाक लागल्यात। शेतकारांक जगप कठीण केलां। दुकरांचे झुंड शेतांनी धुमाकूळ घालतात। चडशा शेतकारांचे बरे वयर सरिल्ले भातांचे पीक मस्तून काबार केलां। एका वटेन उत्पन्न कमी म्हणून लोक शेतां सोडटात आनी शेतांनी कश्ट करतल्यांक रानवटी जनावरांचो उपद्रव। रानां खातें कांयच उपाय करिना आनी शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळना। सरकाराच्यो फक्त तोंडाच्यो फटाश्यो। पालयेच्यान सुमित नायकाचो रिपोर्ट। अशी लोकांनी शेतां केलेली सगळी डुकरांनी गुड्डावन पिड्ड्यार केलेली आहा। गेली 5 वर्सां जाली हे शेत लोकांनी करपाचें सोडलें। हेचे कारण कितें ते दीपक नायक सांगतलो। शेत केल्या पिकांचे नुकसान झालेले आसा कारण सरकार हांकां नुकसान भरपाई दिना ना। हांगासर शेत केले डुकरांनी लोळयले तांकां नुकसान भरपाई काय मेळना। पाणी येयले तांकां नुकसान भरपाई काय मेळना। ताका लागून इटेन लोकांनी ते शेतच करपाचे सोडलेले आसा आणि ताका लागून शेतकरी इटल्या कारण गव्हर्नमेंट हेचेर काय लक्षय दिना आणि फॉरेस्टर कितें म्हणटलो काय हेचेर एक्शन घेतलो जाल्यार ते एक्शन घेवपाक पडना। हे शेत एका टायमार अशें लागताले की हे शेताक 5-5 खाणी भात मेळटाले। सगळे डुकरांनी गुड्डावन पिड्ड्यार केलेले आहा। हे शेताचे कशें लुकसाण जाले ते आज आमकां विद्याधर नायक तुमच्या वांगडा सांगतलो। आम्ही इतके त्रास काढून आम्ही मशीन भाड्याचे हाडले आणि हे सगळे केले। आता हे डुकरांनी सगळे खाल्ला तर आम्ही मशीन घातला। आम्ही आमच्याकडे बैल ना पंचायतीत बरोवन दिल्ले मिशन आमचे खाल्ले त्यांना त्याचे आमकां कांयच हे ना। तेन्ना आम्ही पुढे आता काय करपाचे ते तुम्ही सांगपाचे। साधारण 10 क्विंटल भात जाय सर। आता 2 क्विंटल सुद्धा जावंक मुश्कील आहा आणि हे शेतीत आता काय करपाची अशी शेती करूंक परत गेलो जाल्यार नर्वसपणा येता। मधी अशी जाय केव्हा जाय हय पण अशी इतकी जावंक नसली कमी जावंक नसली। अंदू तर तुका सारकें लुकसाण जालें जास्ती प्रमाणात लुकसाण। हे आता ही सुद्धा हे जाल्ली आहा न्हू अशे पद्दतीन लुकसाणी जाल्ली आहा। ते कापतले कशी बाकी ह्या काय करतले अशें तेंचे शेत अशें जावंक जाय आसले ते डुकरांनी सगळे गुड्डान अळे गेल्लेले आहा। हेचेर आता आमच्या फॉरेस्टान तशें डुकरांचे कितें तरी पळोवपाचें ते गव्हर्नमेंटान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हांकां कितें तरी मदत करपाची अशें लुकसाणी खातीर। लोक शेत करतात आमच्या जर नागरिकांनी शेत करपाचें सोडले जाल्यार भारी भक्कम लुकसाण जातलें लोकांक सुद्धा। गव्हर्नमेंटाक सुद्धा आमचें लुकसाण जातलें। तेर कितें तरी एक्शन घेवपाचें। प्रुडंटा खातीर सुमित नायक। दाबोळी विमानतळाक मर्यादा आशिल्ल्यान मोपा जायच। मोपा विमानतळ 2019-20 पुराय जातलो म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। गोंयांत आतां पयली भशेन कांय म्हयन्या खातीरूच ट्युरिस्ट येतात अशें ना। आतां 12 म्हयने ट्युरिझम चलता म्हणून पार्सेकार उलयलो। मुख्यमंत्री पार्सेकारान दाबोळी विमानतळार वायफाय सर्व्हिस सुरू केली। थंय तो मिडिया कडेन उलयलो। The tourist arrival in Goa at Daboli is largely increasing every year. The tourist season, which was limited to 3-4 months earlier, has extended to 6-8 months, and now it is almost around a year. It is 12 months tourist season. Obviously, the facilities need to be increased. We are trying our level best. Launching of Wi-Fi is a part of that.
the requirement of second airport is due to the limitations over here. There are many more things which cannot be taken care of over here. For instance, the cargo, then the parking. These are all limitations. Will be Dabolim and Mopa going together. Probably the first phase of Mopa would be completed by 2019 or 20. घेऊया एक विराम.